आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय घडामोडी। लैंगीक अत्याचाराच्या नांवान फटीच्यो केशी घालून दादल्यांक त्रासांत उडोवपाचे प्रकार घडटात म्हूण दादल्यांचो एकवट फुडें सरला। दुसरे वटेन रोमी, देवनागरी आनी मराठीक समान न्याय मेळचो म्हूण कोंकणी पत्रकारितेच्या मळार वावुरप्यांनी कोंकणी पत्रकार संघ घडयला। जाल्यार वैश्य सेवा समितीन वामनाश्रम स्वामीचे गोंयांत येवकाराची तयारी चलयल्या। बायला अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांचो गैरफायदो घेवन दादल्यांचेर अन्याय जावचो न्ही म्हूण दादल्यांचो एकवट फुडें सरला। आरोपांची सारकी चवकशी केल्या शिवाय वगीच दादल्यांक असल्या प्रकरणांनी अडकवचे न्ही, ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात। Every man should not be targeted. Every man should not be labeled as a rapist. Now, when a law is made, okay, by the government or by the lawmakers, all right, that law has to be equal for both. This thing should be taken back. We are going to be handing over a memorandum. We are handing over a memorandum on Monday to the CM, hoping that he would send an order to every police department stating that an investigation has to take place first before an FIR is filed. गोवा कोंकणी पत्रकार संघ सुरू जाला। संघाचो अध्यक्ष स्टॅनली वाजान भाषावादाचो मुद्दो काढलो। सगळ्या भाषांक समान दर्जो दिवन प्रश्न सोडोवंक येता अशें हो नवो पत्रकार संघ म्हणटा। पूण आमी जेन्ना आमचो गोवा कोंकणी पत्रकार संघ जेन्ना आमी स्थापन करता तेन्ना आमचो एक स्टँड आसचो आनी हे स्टँडा बाबतीन आमी सुरवेक एक डिसिजन घेतलां तें म्हणल्यार गोंयांत तिनूय भासो आसच्यो, रोमी कोंकणी, मराठी आनी देवनागरी कोंकणी। कोणाकूच कांयच करनासतना इक्वल स्टेटस हे लँग्वेज बिलान दिवचो। 16 डिसेंबराक वामनाश्रम स्वामी गोंयांत येता। वैश्य गुरू सेवा समितीन ताचे येवकाराची तयारी चलयल्या। वामनाश्रम स्वामी 16 डिसेंबर ते 3 जानेर मेरेन गोंयांत आसतले। श्री वामनाश्रम स्वामी 16 डिसेंबर 5:30 वरांचेर फोंड्या पावतले। ताच्या नंतर ताचे मिरवणुकी आमी भूमी पुलीस ट्रस्टान ते वतले आनी थंय मेळटले। हो आमचो एक जावन आसतलो मोठो उत्सव, कित्याक 5 वर्सां नंतर स्वामीजी गोंयांत येता। त्या खातीर 2 फावटी येवन गेले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जानेरांत गोंयांत जावपी लुसोफोनिया गेमीची तयारी नेटान चल्ल्या। फातोड्डेचो नेहरू स्टेडियम आनी वास्कोच्या टिळक स्टेडियमाचें काम पुराय जावपाचे वाटेर आसा। लुसोफोनिया गेमीचो सुरक्षा मुखेली गोंयचो DIG OP मिश्रान टिळक मैदानाचें इन्स्पेक्शन केलें। लुसोफोनिया गेमीचे शेफ द मिशन आनी एकोल्याप अधिकारी मंगळारा गोंयांत येतात। पुलीस DIG OP मिश्रान वास्कोच्या टिळक मैदानाची पळोवणी केली। सुरक्षा आनी येरादारी विशींची तयारी बेस बरी चल्ल्या म्हूण DIGन खोस उक्तायली। Lusophoniya Games is coming very close now. We have already our own security arrangements which we have theoretically decided. So this visit is basically to see whether the way we have planned our security, it is there or not on the ground, what kind of changes can be made, how we are going to make deployment. So it is basically to see that things are in place, whatever we wanted, the gates, which gate is going to be used by which category of people, which gate will be used by spectators. So these are all other security details as per our plan. What about the traffic arrangement during in fact, when I'm talking about security, it is a holistic description. We are deciding at which place the parking will take place, which gate will be used by whom, where the spectators will alight, from where they will be picked up, dropped. So these are all, when I'm talking about security, it is a holistic. It also takes into account the traffic dimensions also. It is from that point of view only. Are you satisfied with the work which has been done by Telegram? I think our requirements which have been projected, it is as per it also. There are certain things which we have suggested, they will incorporate it. फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचें काम नेटान चल्लां। मैदानाचें काम पुराय जालां आनी मंगळारा फर्स्ट डिव्हिजन मॅच जातली। स्टेडियमांत नव्यो खुर्च्यो घाल्यात। सगळ्या स्टँडाचेर काम चालू आसा। फ्लडलायट ह्या दीस बसोवन चांचणी घेतल्या। त्या भायर जनरेटर बसयला। लुसोफोनिया गेम्साचो चेफ द मिशन आनी एकोलॉप अधिकारी मंगळारा फातोड्डे स्टेडियमाची पळोवणी करतले। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी समीर भट।
मडगांवचे महिला नूतन इंग्लीश हायस्कूल अखिल गोंय आंतर स्कूल जर्मेनिया क्रिकेट सर्त जिखलें. फायनलीत तांणी पणजे मुष्टिफंड हायस्कूलाक 2 रनांनी मारले. पणजेचे जिमखाना ग्राउंडार सर्त जाली. तनुष चेत्री मॅन ऑफ द मॅच जाल्यार प्रणव शिरोडकार मॅन ऑफ द सिरीज थारलो. इतल्यान खबरांचें तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.